एक सर विचारपाक ताका धरूनच तुमचे परचे जे स्टेटमेंट आयले ते हांवें जेन्ना ते आयकले म्हाका तुमी खूब हर्ट दिसले. हर्ट दोन कारणां खातीर दिसले. एक व्यक्ती म्हणून, दुसरे सभापती म्हणून. कारण त्या कदेलाचेर बसतगीर त्या पदाचो मान सन्मान सांबाळपाची जबाबदारी आपली आसता. कित्याक इतली दिसलें? एक गजाल कशें, हांवें आतां पर्यंत ज्यो ज्यो जबाबदारी घेतल्यो, ल्हान आसूं दी मोठी आसूं दी, त्या प्रत्येक गजालीचें सोने करपाचें हांवें थारलां. म्हणजे आज जर हांव आज हांगा उबो आसत जर जायत न्ही, मागीर ताठ मानेन ते उबो आसत जायत न्ही, म्हज्या प्रत्येक गजालीचें हांवें सोने केल्लें आसा. त्यामुळे हांवें जेन्ना जबाबदारी घेतली, हांवें ठरयल्लें हांव 100% ह्या पदाचो मान राखतलों, राखून काम करतलों. म्हणजे सरकाराक, पक्षाक, जनतेक कोणाकच हर्ट ह्या पोस्टावयल्यान की रमेश तवडकर हांगा नालायक आसा, लायक ना अशें जावचें न्ही. म्हज्या सन्माना खातीर आनी गोंयच्या प्रतिश्ठे हाजे खातीर जे आसा न्ही, की फाटले अनेक जे बरे सभापती जाले आसा न्ही, की तांचे धडे लक्षांत दवरून आसा न्ही, की हांवें ह्या पदाची शान राखपाच्या दृश्टीन हांव प्रयत्न केलो. आनी तें करता आसतना म्हाका कांय गजाली हर्ट जाल्ल्यो इतल्योच, की कांय सभापती आसा न्ही, की तांकां मध्यंतरी कालखंड असो आयलो की तांकां सरकारान की त्या मंत्र्यांनी अन्य कोणी जे आसा न्ही तांकां काडी मोलाची सुद्दां किंमत दिवंक ना. आनी शेवटी तांकां केन्ना केन्ना कांय जाणांक तर आसा न्ही, हांव इलेक्शन लडयना. उदाहरणार्थ राजेश पाटणेकराची स्थिती लासता अशी जाली की ताका आपूण इलेक्शन लडयना म्हणपाची पाळी ताजेर आयली आनी शेवटी तो राजकारणांतलो भायर गेलो. अशे कितलेशेच सभापती आसा न्ही की सरकारच्या मंत्र्यांनी त्या सरकारांनी तांकां योग्य तरेचो मान सन्मान न दिल्यामुळे आसा न्ही की कार्यकर्ते तांकां फारकत घेवन बाबा हें योग्य न्ही अशें जालें. आनी हांव तर एक खूब लाँग टप्प्याची म्हणजे सामाजीक दृश्टीकोनाची चळवळ हांव उबी करपाक सोदता राजकारणाचो आदार घेवन आसा. जर प्रत्यक्षांक जर ह्या गजालीची म्हाकाय दिसता की म्हजोय एंड त्या लोकां सारको जाता काय कितें आनी म्हज्या राजकीय कारकिर्दीक खंय तरी एक पूर्णविराम येता काय कितें हो प्रश्न जेन्ना निर्माण जाता तेन्ना मनाक केले खेद जाता.